कामुर्ले आणि कोलवाळ वाठारांतल्या लोकांनी मंगळारा PWDचे इंजिनियरांक घेराव घालो। फाटलो म्हयनोभर कामुर्ले आणि कोलवाळ वाठारांत नळाक उदक येना अशी कागाळ लोक करतात। थंयचो आमदार किरण कांदोळकार लोकांबरोबर आशिल्लो। तिळारीचे कालव्याक खावटे पडिल्ल्यान तिळारीचे उदक सध्या बंद आसा। ताका लागून पुरवण उणें जाता अशें PWDचो इंजिनियर म्हणटा। आमकां आतां निमाणो म्हयनोभर जालो उदक ना। आमी पयराटान जाल्यार सुद्दां येयना उदक, निघूच ना उदक। आमी हांगासर येवन थकल्यो आनी आतां कित्याक काय म्हणल्यार तेणें आतां आमकां सांगलां येता म्हणून उदक आतां पळोवया आतां। आनी तेणें आपणाक राखपाक सेक्युरिटी हाडलेले हांगासर। शेम ऑन हिम। तिलारी कॅनल हें जालो ब्रश जालो, तेका लागून मातशें शॉर्टेज जाता तेजें। आनी प्रॉब्लेम काय ना ते फक्त ते हाय लेवल जे आहा पळय थंय मातशें उदक हें जाता। अनलेस ते अस्नोडा प्लांटा वचून आमकां हें जाल्या शिवाय लेवल मेळ्ळ्या शिवाय म्हणजे ते हें जाता। आनी कामुर्लेच्या लोकांचो फाटले एक म्हयनोभर ते जशें सांगता एक म्हयनोभर त्रास आहा लोकांक उदकाचो। आनी आतां सडनली एक तिलारीचे ते जे कालवे आमचे तिलारीचो धरण जो डॅमेज जाल्ल्या कारणान हे जे आमचे AE आहा किंवा ऑफिसर आहा ते एक निमित सांगता। तरी आसतना म्हाका दिसना बाकीच्या खंयच्याच भागांसून उदकाचो प्रॉब्लम हो आयकूंक येना। खाली म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामुर्ले गांवानूच हो प्रॉब्लम उप्रासलेलो आहा। तेन्ना हांवेंनूय आतां सांगलेलें आहा, AEक सांगलेलें आहा। हांव पयलीं फोनाचेर E कडेन उलयलां, तेणेनूय म्हाका एश्युरन्स दिला की ऑल्टरनेट डेज आमी उदक सोडटले म्हणून। दाबोळे विमानतळाचो पार्किंग प्रस्न आनी वाडे दर्यावेळेचो प्रस्न सरकार रोखडोच सोडयतलो अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारांक थंयच्या लोकांक दिला। गोवा शिपयार्ड आनी नौदळाचे अधिकारी वाडेच्या नुस्तेकारांक सतायतात। हे गजालीचेर प्रुडंटान हालींच उजवाड घाल्लो। दाबोळेचो काँग्रेस आमदार मॉविन गुदिनो मुख्यमंत्र्या बरोबर आशिल्लो। There is no problem. Problem is being created by some people who have vested interests of their own. We have discussed with them, we have worked out the complete mechanism, told them to prepare a note. I have given them help of survey and all that. And we will provide adequate parking, adequate everything. No one need worry. People have elected me to rule. I will deliver it to the people. तांचो रिपोर्ट येतलो फुडल्या 15-20 दिसांनी। हांवें 2-2.5 म्हयने पयलीं सांगलेलें। Accordingly, we will acquire if required. We are not saying that I will not acquire, but let them identify based on the need. He has proposed something which is going to solve the total parking problem of Dabolim Airport without any controversy. एक म्हणल्यार गरज नासतना दाबोलीम व्हडलो कंट्रोवर्सी करपाक तो थोडे प्रयत्न करता आनी करीत आसा। पूण आज जे आमी एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफिशियल्स आनी बाकीचे सगळे गव्हर्मेंट अधिकारी जे आमी चर्चा जाल्ली एक बऱ्यांतले बरें सोल्युशन काडला। हांव आतां सांगना सोल्युशन कितें तें। एंड ऑफ द डे मुखेल म्हणल्यार कांय कॉन्ट्रोवर्सी आसपाना, जाय तशें पार्किंग करपाक एअरपोर्टाच्यो व्हेहिकल मेळटल्यो। म्हणजे हें एक पॉझिटिव्ह सिग्नल दिता की दाबोलीम एअरपोर्ट वील कंटिन्यू टू रिमेन इंटरनॅशनल एअरपोर्ट विदाउट एनी प्रॉब्लेम्स फॉर पार्किंग। आमी तें फक्त एक बरी बीच करपाक सोदना, सगळे लोकां खातीर ही बीच आमी उक्ती दवरपाक सोदता। जे आमचे खारवी भाव आसा तांकां सारके नुस्तें मारपाक मेळपाक जाय, आपले जे पोट भरपाक हांगासून भरता तांकां स्पश्टपणे मेळटले आनी कशें आमी क्लोज करपाक दिवपा ना। कॉमनवेल्थ गेम्साचो वादग्रस्त अधिकारी राजकुमार संचेतीचे लुसोफोनिया सल्लागार म्हूण पर्रीकारान समर्थन केला। संचेतीचेर कॉमनवेल्थ केशीन आरोपपत्र ना वा तो आरोपी सिद्ध जावना अशें पर्रीकार म्हणटा। संचेतीक केंद्र सरकारान धाडला आनी ताची भुमिका फक्त सल्लागाराची। निर्णय घेवपाचो अधिकार ताका ना अशें पर्रीकार म्हणटा। खेळा सचिव दुयेत आशिल्लो तेन्ना सारको संवाद जावंक नाशिल्ल्यान श्रीपादाचो लुसोफोनिया उपसमितीचेर नेमणुके विशीं गैरसमज जालो अशें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्यान दिलें। If someone is investigated, he becomes tainted. I was investigated by CBI. So what? I am not certifying him also. He is not accused in any of the matter. Neither he is charge sheeted. In future, if he is made accused or is charge sheeted, we will immediately take action. But आमी ताका select करून ना. So there are 4 issues which are involved. Number 1, he is only in advisory capacity, therefore not in decision-making ability. He has been selected by Jarnail Singh, Secretary General of Organizing Committee of Commonwealth, appointed after the scandal by Prime Minister, not the one who was involved in scandal.
After getting clearance from Ministry of Sports, they have suggested his name. There is no alternative name available with some experience. Now he has not resigned. हांवें ताका विचारलें तो म्हणाला आपूण नाका, फक्त आपल्याक ते अध्यक्षपद नाका. He probably doesn't want to work with some of the bureaucrats. What I gather is because Keshav Chandra himself was sick for 1.5 months and he was not in Goa 1.5 months. During that period, obviously link officer acts and he does not know everything. I think that resulted into some sort of a confusion in arrangement. So coordination was lost during that period. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.